MGP महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ज्या पक्षा खातीर गोविंद गावडेनं काम केल्लें आशिल्लें, हो जो सध्याचो जो पक्ष जो आसा थंय वारंवार हांव आमदार जावचे पयलीं हांव उलयतालो, हो माधवरावांतल्या गोठ्यांतलो पक्ष जावन आसा. आतां ताजे कडेन युती करप का भाऊसाहेब बांदोडकरान स्थापन केल्ले पक्षाचे तुमी विशय उलयतात, हो पयलू ह्या दोन्ही प्रश्नाचें उत्तर जाणं जावता. कारण हांव आज भारतीय जनता पक्षाक काम करता. भारतीय जनता पक्षाची एक पद्धत आहा, कितें आसा की सगळ्या कडेन वचून त्यांचो अध्यक्ष निवडपाचो. काँग्रेस पक्षाची सुद्धा तीच पद्धत आसा. वारंवार अध्यक्ष जो आसा तो बदलत आसता. कारण हांव 3 पक्षां विशीं उलयतलो, कारण 10 वर्सां चड जर खंयच्या पक्षांनी जर आज सरकार जर गोंयांत जर चलयलां ते म्हणजे 3च पक्ष आसात. एक काँग्रेस पक्ष, भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकरांतल्या स्वप्नांतलो आणि ताणीन हें केल्लो. आज म्हाका एक सांग पळया, खरो जर हो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जो भाऊसाहेब बांदोडकराचो जर आसा जाल्यार आयिल्ले आमदार ह्या पक्षाक सोडून कित्याक वता? पक्षूच न्ही, हांव म्हाका म्हजे यादीत उलयता. हांव रमाकांत खलपाचो हांव गोश्ट उलयना. म्हजे मतदारसंघाचो मायस्ट्रो जेणेन म्हाका दिसता काशिनाथ जल्मीचें हांव नांव घेता, जेणेन ह्या पक्षा खातीर तन मन धन ओपलें, बुद्धीमत्ता दिली, ताणेन महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष कित्याक सोडलो? म्हजो इश्ट नरेश बाब सावळ ताणेन येदी व्हडली टिका कित्याक केली? स्वर्गेस्त लहू बाब मामलेदार ताका कित्याक आज बाजूक रावचो पडलो? म्हणजेच हो पक्ष किंवा बाबू आजगांवकर, दीपक पावसकर हे त्या पक्षांतल्यान ह्या पक्षा कडेन कित्याक गेले? म्हणजेच तांकां दाखयलें वेगळें आयस आनी थंय भितर कितें आशिल्लें तें तांकां मागीर कळून चुकलें. म्हणूनच हांव म्हणटलो, हो ज्या MGPचो तुमी म्हाका प्रश्न विचारतात पळय न्ही, तो MGP पक्ष जावपाक शकना. कारण त्या भाऊसाहेब बांदोडकरान स्थापन केल्लो पक्ष हो गोंयांतल्या तळागाळांतलो बहुजन समाजाचो पक्ष आशिल्लो. हो खरोच जर तसो जर पक्ष जर आसा जाल्यार आज गेली कित्येक वर्सां आमी तेंच पळयतात. हांव ह्या पक्षाक एकूच सांगपाक सोदतां, म्हजे प्रिय मतदारसंघान जो विशय तुमी जो आज उपस्थित केल्लो आसात, अध्यक्षपद जें आसत पळय न्ही, तो म्हजो इश्ट आहा त्या जीत बाब आरोलकारा कडेन दिवपाची कापासता तांकां आसा. तर दाखोवन दियात की हो पक्ष जो आसा पळय न्ही तो भाऊसाहेब बांदोडकराचो पक्ष म्हणून. नाल्यार हांव म्हणटलो, जो स्टेटमेंटाचेर हांव गेली कित्येक वर्सां हांव उलयत आयिल्लो आसात, हो माधवरावांतल्या गोठ्यांतलो पक्ष म्हणून. म्हजेर उलोवपा खातीर बरेचशे जाण बैल आनी म्हशी येतल्यो, पण तांच्यांनी विचार करून उलयचो. कारण त्या पक्षा खातीर गोविंद गावडेन काम केल्लें आसा आनी गोविंद गावडेन आमदार म्हणून जेंकां आज ते उलयतात पळय न्ही तांकां राजकारणांतली श्री गणेशा ह्याच मनशान घातिल्ली आसा. 1999चो जो उल्लेख जो जाता, ह्या लोकांक तिकेट मेळोवपा खातीर म्हाका खबर आसा, आमचो इश्ट आसा विनोद बाब नागेशकर आनी हांव तेदे वेळाचेर मोगोचो सरचिटणीस घोणी म्हणून आशिल्लो आनी आदले स्वर्गेस्त आमदार शिवदास बाब वेरेकार ह्यांच्यांनी हांकां तिकेट दिल्ली आशिल्ली. आनी ते पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकराचो म्हणून आमी तितून काम केल्लें आशिल्लें. पण सध्याचो जो पक्ष तुमी म्हाका प्रश्न केल्लो आहा, तो प्रश्न म्हाका दिसता चुकीचो जावन आसा. आनी हांव इतलेंच म्हणटलों, ह्या पक्षा कडेन युती करप हें हांवें 2012 आदरणीय तेन्नाचे मुखेलमंत्री आनी आदले संरक्षण मंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांकां हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की ह्या पक्षा बरोबर युती करपाची तुमकां कसलीच गरज ना. तुम्ही जर जबाबदारी म्हजेर जर दिली जाल्यार ती जबाबदारी चोखपणेन हांव स्विकारून ह्या फोंडें तालुक्यांतलो जो तुमचो विशय जो आसा, कारण हांकां राजकारणाक गोविंद गावडेनूच हाडल्या. दुसरें आनी एक गोश्ट सांगता, बरेचशे जाणांक खबर ना की 1999 किंवा 1998 जो सार्दीन ज्या वेळाचेर खासदार जाल्लो आशिल्लो पळय न्ही, हो काँग्रेसीचे बरोबर मत मार म्हणून प्रचार करताले.
1999 आम्ही पहिली हे केलं व दुसरा जो अध्यक्ष तो करून उलयता पळय न्ही तो काळ्या आरशांनी गाडये बसून ते जातले मरे का म्हणून प्रश्न करणारो गोविंद गावडे कुसनेर आणि खंयचे अध्यक्षपदाचे खंयचे मगोचे घेऊन बसल्या तुम्ही हांवें सांगला मरे की आमकां ह्या लोकांची गरजूच ना हांव इंडिपेंडंट आसतना हांव सांगतालो कारण म्हाका पूर्णपणे अधिकार आसा ह्या भारतीय जनता पक्षाक आणि हांवें तांकां पयले पावलो हांवें तांकां झिडकारलेले आसात शिरोळे मतदारसंघान वचून सुद्धा यांचो हांवें पराभव केल्लो आसा केलो मरे तुम्ही विटनेस मरे सारकें मरे फोण्या कितें जालें आयले म्हाजे पिवळान 2 पराभव केल्लो आसा मग विषय खंय येता युतीचे विषय खंय येता म्हणून गोयचे मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केल्लो आसा भारतीय जनता पक्षाची केंद्रीय समिती आणि गोयचे प्रदेशाध्यक्षाची गोयचो प्रदेशान ह्या सगळे एनालिसिस केल्लो आसा म्हणून घडयेन एखादो हो स्टेटमेंट गोयच्या मुख्यमंत्र्यान केला आसपाक शकता हो स्टेटमेंट खरें म्हळ्यार सत्य आसा जे हांवें तुमच्या आज मुखार कितें मांडिल्लें आसा तातूंत खरोखर तंतोतंत सत्य आसा अशें म्हाका दिसता आणि जर जायना जाल्यार तेंच्यांनी हांव म्हणटा जीत आरोलकरा कडेनूच न्ही खंयच्या एका मनशा कडेन तांणी तें अध्यक्षपद दिवचें आणि प्रूव्ह करचो की हो भाऊसाहेब बांदोडकरांतल्या बहुजन समाजाचो पक्ष आसा हें म्हजें उबें आव्हान आसा पूण एकूच गोश्ट सांगता खंयच्या बैला हाडून घंटा बांदची न्ही हेंच्यांनी स्मार्ट आणि जो मनीस तळागळान वचून लोकांक एकठांय करपाक शकता पळय न्ही त्या मनशा बरोबर तांच्यांनी हें नेतृत्व दिवचें आणि मागीर म्हाका तुमी हो प्रश्न करचो की तोच भाऊसाहेब बांदोडकरांचो पक्ष हो तेन्नाच कळटलो का आजचो मोगो म्हणून तो कितें कळटा तें हांवें तुमकां उल्लेख केल्लो फॅमिली राज अरे जालें न्ही रे तें ज्या त्या वेळाचेर लूब मामलेदार ज्या त्या वेळाचेर फोंडेच्यान निवडून आयिल्लो मंत्रीपद कोणाक मेळ्ळें फॅमिलीकूच मेळ्ळें मरे आज हे कितें आसा तांकां हो पक्ष वाडोवपाचे जर आसा न्ही जाल्यार संपूर्ण गोंया भितर वाडयता आशिल्ले तो फक्त फॅमिली पुरतो आसा न्ही जंय फॅमिली वतली थंयच तांकां तें जाय आज जितबाब आरोलकराचे विशय आसा कित्याक तो फिसकटला कित्याक कारण हो न्ही रे अरे म्हणजेच हो पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकराचो न्ही हे आज सिद्ध जाता आणि तो आसा जर म्हणत जर आसा न्ही जाल्यार प्रूव्ह करा विषय सोंपलो आणि म्हाका पूर्ण अधिकार आसा कारण त्या पक्षा खातीर म्हज्या बापायनू काम केल्लें आसात आणि गोविंद गावडेनू काम केल्लें आसात वेळार हे सगळे काँग्रेसीचे फुडारी आशिल्ले हे काँग्रेसीचे हांव म्हणटाले एजंट आशिल्ले फुडारी सुद्दां न्ही हे एजंट आशिल्ले हांव म्हणटालो इट इज प्रूव्ड हांवें तुका हें घातलां 1999 1998 हे सगळे आमकां सांगपाक येणारे मनीस काँग्रेसीक मत मार म्हणून आणि ह्या मडकयच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आहा बाकीचे आता कोणूय कितें उलो रे तांकां केका कितें मेळ आसतना चाप्प करून एक बंडल मारलें हेंकां कितें जाय जाणा मरे तूं हांव सदांच म्हणटा हेंकां जाय पर्सेंटेज हेंकां जाय कमिशन आणि ती खुर्चेची गरमिसाण ताचे पलीकडेन हो पक्ष बिक्ष पाड पडो निवडणूक आयली रे आयली म्हागेलो गुरू सदां म्हणटलें कोण रवी नायक निवडणूक आयली रे आयली तो शिव काडटा आनी मुखावेल्या दारांक बसयता आणि निवडणूक सोंपली रे सोंपली तेजे लाथ मारून फाटल्या दारांत पावयता हे म्हागेलो तो रवी नायक म्हणटा सदां हो विशय आहा आनी कितें जाय तुमकां सांग पळया